जो जागो आसलो तो एक टायमार आख्या कांदोली विलेजीचो कचरो हिंगा येवन पडटालो आणि तेन्ना आम्ही जेन्ना हिंगा फर्स्ट टाइम विजिट केले ब्लेजाक सांगलें की हो जाग्याचेर बरो ग्राउंड जावं जाता म्हणून ह्या जाग्याचेर अंगणवाडी जावपाक जाता आणि जिम्नॅजियम आणि ब्लेजान म्हाका सांगले की आमी रोखडोच करया म्हणून हिंगासर म्हाका दिसता 2,500 ट्रक ह्या जाग्या वयली गार्बेज व्हरोन आमी गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटान खाली केली आणि ती सिस्टमॅटिकली इन अ सायंटिफिक वे वी ट्रीटेड दॅट वेस्ट आम्ही ट्रीट करून त्याचो मॅन्युअर केलो लोकांनी आपले शेतां गेलो वाटान गेलो आणि आरडीएल जे आहा आमी सिमेंट फॅक्टरीन धाडून दिले आणि आयज त्याच जाग्याचेर जो एक टायमार गार्बेज डंप आसलो त्याच जाग्याचेर बरो ग्राउंड जाता तुम्ही आनीक 3-4 महिने रावा सगळे फुटबॉल मोगी हांव सांगता हिंगासर जे आहा हिंगासर ह्याच ग्राउंडाचेर आमी तुमकां लॉन घालून दितले बरे अ गुड लॉन जे पार्रा फुटबॉल ग्राउंडार घातला जे कांदोली फुटबॉल ग्राउंडार घातला विथ ऑटोमॅटिक स्प्रिंकलर्स आणि हिंगासर आमी अंडरग्राउंड WRD मार्फत त्यांची परवानगी घेऊन आम्ही बोरवेल मारतले आणि एक बटनाचेर आखे कंप्लीट वो गार्डन हे फुटबॉल ग्राउंडाचे जे लॉन आसतले ते वॉटरिंग जातले तेका ड्रेनेज सिस्टम आसतली हिंगासर लाईट फॅसिलिटी ज्यो जाय ब्लेजान आमकां रेझोल्यूशन घेवन दिवन आमी आरडीए मार्फत इमिडिएटली तुमकां लाईट फॅसिलिटी हिंगासर करून दिता कित्याक आमी इन हाऊस आरडीएनसून एक कन्सल्टंट घेतलेलो आहा जो फुल इलेक्ट्रिकल वर्क आमचेच आरडीएन आदी कितें जातलें की फायल PWD घालची पडटाली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक घालची पडटाली आतां आमी इन हाऊस केल्ल्या आरडीएनूच ही एस्टिमेट जातलो टेंडर जातलो आनी तेजी वर्क ऑर्डर दिल्ली वयतली अशी फक्त म्हाका की पंचायत has taken keen interest in sports activity. म्हाका दिसता गोंयान अशी पहिली पंचायत आसतली जेणी प्रोविजन ऑफ अराउंड 15 lakhs केल्या तुमच्या युथाक फुडें काडपाक इन डिफरंट स्पोर्ट्स फील्ड्स वेदर इट इज फुटबॉल क्रिकेट व्हॉलीबॉल कसले हितून आसूं 15 लाख रुपया ते मोडटा फॉर द यूथ अशी खंयची पंचायत आख्या गोंयान आसची ना आणि ह्याच ग्राउंडान म्हाका दिसता तेणे रिकॉर्ड टायमान 3-4 महिन्या भितर हो ग्राउंड रेडी केल्लो आहा तेजे भायर अंगणवाडी रेडी केली आमी जे जिम्नॅजियम आमी प्रॉमिस केला ह्याच स्वातेचेर जी शेड आहा फुडल्यान ती काडून आमी बरी शेड घालतले आनी तिका इंडोर जिम्नॅजियम क्लब तुमकां करून आमी दितले हे आमी म्हाका दिसता बिफोर जून-जुलय हे काम सोंपतले आणि हे जे ग्रीन लॉन हिंगा घालतले ते जुनान आमी स्टार्ट करतले पावसान सगळे भुरग्यां कडेन आमी इतलेच मागता की हो तुमी तुमचो ग्राउंड कसो तुमी सांबाळपाक जाय एकदा ग्राउंड रेडी जालो तुमचो ग्राउंड कसो सांबाळपाक जाय आमी सगळीं जाणां आमी जेन्ना इलेक्शन MLA इलेक्शन 4 वर्सां फाटीं असले तेन्ना आमी आमच्या MLA मायकल लोबोक रिक्वेस्ट केलेले आमकां एक बरे एक आराडे बिल्डिंग जाय जातून जायतो तरेतरेचे एक्टिविटी करपाक बालवाडी महिला मंडळाक एक बरें हॉल आनी स्पोर्ट्स करपाक आनी एक बरो ग्राउंड सो मागीर हे सगळे पॅन्डेमीक जाले आनी हो प्रोजेक्ट फाटीं उरलो पूण आमच्या सरपंचान आमच्या MLAचे उतर खाला घालूंक ना तेका मान दिवन ताचे उतर दवरून ताणें हो बरो ग्राउंड आमकां फावो केला आनी तशेंच एक बरी बालवाडी आनी महिला मंडळाक एक बरें घर केलां सपोर्ट केल्ले आसा एक प्लॅटफॉर्म दिल्ले आसा पोडियम दिल्ले आसा परफॉर्म करपाक आनी प्रोग्रेस करपाक इन स्पोर्टिंग फील्ड आनी स्पोर्टिंग अरिना हांव ताका कॉंग्रॅच्युलेट करता असले तेणी खुबशे प्रोजेक्ट घेतलेले आसा जातून भुरग्यांक एक प्लॅटफॉर्म मेळ्ळें आहा टू एक्सेल इन स्पोर्ट ही इज बीन
He's been promoting a young generation who will one day go and make Goa and Kandoli, Kalabut country a proud place. तो आमकां बरें ह्या वटेन बरो सपोर्ट करता.